तुमकां सगल्यांक मागीर मोगाचो येवकार आनीक देव बरो दीस हांव येता मातशें बसूया. आयच्या मिसान भाग घेतना पयलीं स्वातीन मागून घेवया आमच्या भाव भयणांक जी दुयेंत आसा आल्कांत्रो फेर्नांडीस, सिप्रियानो दे राउज, जॉन फेर्नांडीस एंड सुइझल अमिरा गन्साल्वीस. आयच्या मिसांत तुमच्या कुटुंबीक इंतेसांव उबारतना आमी मागून घेता इंतेसांव तानिया रॉड्रिगीस. एकेरीत इंतेसांव ताची आवय बापूय उबारता देवा लागीं आनी तेच बशेबोर तो कुटुंब मागून घेता सिलॉयड, शेविन, जुआंव आनी सकोरीन. ओतमे पासून मागता आज विली ब्रागांजा. जल्म दिसाक देवाक आर्गां दिता प्रिन्सी फेर्नांडीस आनी सगल्या ओतम्या पासून मागता. सगल्या ओतम्या पासत फ्रांसिस्को आफांसो हांच्या पुर्वजांच्या कुटुंबांतल्या. ओतम्या पासत मारिया कायताना फेर्नांडीस आनी जल्म दिसाक देवाक दिन वाचता शेरिल्डा एस्टोरिको. ओतम्या पासून मागून घेता ही सगळीं इंतेसांवां आंतोनियो पिरीस आनी इजाबेला फोन्सो, जुझे पिरीस आनी मागदलेना वाज, मारिया वालीस आनी पेद्रू वालीस, मारिया फेर्नांडीस आनी मार्टीन फेर्नांडीस. तेच भाशेन ओतमे पासून मागता जे कुटुंबांनी जियेता न्यू कॅसल स्ट्रीट 31 आनी 33. जल्म दिसाक देवाक दिन वाचता मॅकबन डिसोजा आनीक ओतम्या पासून मागता मार्ता वाज आनीक मिलाग्रीस कुलासो. सगळीं उबी रावया. बापाची आनी पुताची आनी पयत ओतम्याची नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचो देव काकुत्सार मितमेर नाशिल्लो ताचो मोग. होच मोग आयच्या सेवा धर्मांत आमकां दिसून येता. व्हरतो मोग देवाचो तोच अनुभवूंक आमी हांगासर जमलेलीं आसा. तर आमचे अंतस्कोण साफ करुया देवा लागीं आनी पेले लागीं माफी मागुया आनी खालती खायन म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग घेवन सदांच आंकवार मरयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वेस्पोर देव आमची खाकूत करूं आमची पातकां बगसूं आमकां ससण्याच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकूत खोर, सोमिया काकलूत कोर, क्रिस्ता काकूत खोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सुमिया काकूत खोर. सोमिया काकलूत कोर. मोहिमा देवा उंच स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता. सोमिया देवा देवाचे शेळे तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कोर. तूं बापाच्या अजवायक बसलाय आमचे मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाल बापा, पवित्र सुमृतीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायले. तुजी याज्ञा पाळूंक ससनाच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर. आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळ्यांची जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्याय ससनाक. आमेन. इसायास प्रवादाच्या पुस्तका वयले वाचप. सर्वेस्पोर मेळटा तेन्ना ताका सोदून काड. तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मार.
खोट्या मनशान आपली वाट सांडची आनी वायट मनशान आपली चिंतना सोडची. ताणें सोरेस्पराशी परतून येवचें आनी तो ताची दया करतलो. ताणें आमच्या देवा सरशी येवचें, कित्याक तो ताका भरपूर बोगसोणें दितलो. कित्याक म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय आनी म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय, म्हणटा सर्वेस्पोर. जितलें मळब पृथ्वी परस उंच आसा, तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटां परस आनी म्हज्या चिंतना तुमच्या चिंतना परस उंच. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकोल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. म्हणुया, आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. दिसान दीस तुका दिनवासता आनी थांबोन आसतना तुज्या नांवाची स्तुती करता. सर्वेस्पोर कितलो तोर आनी वंदयवंत, ताचे तोरायेचो ताव घेवंक नजो. जबाब. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. सर्वेस्पोर कितलो कोनवाळो आनी माये मोगाचो, ताचो राग चटकून चडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो, सगल्या आपल्या रोचनांक कितलो माये मोगाचो. जबाब. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. सर्वेस्पाच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो कोरन्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक खऱ्या मनशान उलो मारता तांकां सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. जबाब. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. बागयोन पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, हांव मरूं वो जिवो आसूं, सदांच अदीक करून आतां सगल्या बोळान क्रिस्ताक म्हजे कुडीन मोहिमा मेळटली. खरेंच म्हाका जिवीत म्हणल्यार क्रिस्त आनी मरण म्हणल्यार फायदो. अशें आसतना जीवन म्हज्यान अदीक फायद्याचें काम करूंक जाता जाल्यार हांवें कितें वेंचून काडचें तें म्हाका सोजमना. दोनूय वाटांनी हांव ओडोन वेता. एके वाटेन वेगीं हें जिवीत सोंपोवन क्रिस्ताशी आसूंक हांव आशेता आनी हें एकदम अदीक बरें. पूण दुसरे वाटेन हांव आजून जिवो उरूंक तुमचे पासत अदीक गरजेचें. कितेंय जावं, जेजूच्या शुभ वर्तमाना पोरमोणें जियेता. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं बी रावया. सर्वेस्पराक जय जय. तुज्या पुताचीं उतरां आयकूंक आमचीं काळजां उगड सर्वेस्परा. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचेय सोवी आसूं. तुमचेय सवें आसूं. माथ्यो आपोर म्हणून जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. जेजून आपल्या शिसांक ही वोपार सांगली. सर्गीचें राज अशें. एक भाटकार फांत्यार उठून आपल्या दाखांच्या मोळ्यांत काम करूंक मानाय आपूण भायर सरलो. दिसवड्याक 1 दिनार फारीक करूंक वावरड्यां लागीं कोबलात करून ताणें तांकां आपल्या मोळ्यांत धाडले. सुमार 9 वाजता भायर सरून टिंट्यार बेकार आसलेल्या
हेरांक ताणें देखलें आनी म्हणलें, तुमी म्हज्या मोल्यांत वचात आनी हांव तुमकां फावो तें दितां. आनीक ते गेले. परतून 12:03 वाजता भायर सरून तांणी अशें केलें. सुमार 5 वाजता तो आनीक एक पावट भायर सरलो आनी दुसरे बेश्टे उबे आसुल्ले तांकां मेळ्ळे. आनी तांणी तांकां म्हणलें, तुमी आख्खो दीस हांगासर कित्याक बेकार रावल्यात? तांणी जबाब दिलो, आमकां कोणेच वावराक लावंक ना देखून. तांणी तांकां सांगलें, तुमी सगळे म्हज्या मोळ्यांत वचात. सांजे भाटकारान आपल्या मुग्दोमाक म्हणलें, वावराड्यांक आपय आनी निमाणें तान सुरू करून पयले पर्यान दिसवडो दी. सुमार 5 वाजता कामाक लागलोले ते आयले आनी जोन एकल्याक 3 रुपय मेळ्ळे. पयले आयलोले ते लागीं सरून आपणाक उदीक मेळटलें म्हूण समजोले, पूण तांकां जोन एकल्याक 1 दिनार मेळ्ळो. तांणी तो घेतलो खरो, पूण ते भाटकाराचेर गुणगुणून म्हणूंक लागले, हे निमाण्यांनी 1 तास भर काम केलां, तरी तांकां दिसाचो भार आनी उमेद घेतले आमकां आनी तांकां तुवें 1 तरेन लेखल्याय. पूण तांतल्या एकल्यान जबाब दिवन तांकां सांगलें, इश्टा, हांवें तुका उणीत करूंक ना, तर 1 दिनार घेवंक तुवें म्हजे कडेन खोबलाद केल्ली न्हय. तुजें तें घे आनी वच, तुका दिलां तशेंच हे निमाण्यांकूय दिवंक म्हाका कशी? तर म्हाका जाय तशें मोजन करूंक नजो? वो हांव बरो म्हूण तुजो दोळो फुटलो? जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाल इश्टंदो, इन दोनूय वाचपां, पयलें वाचप आनी शुभ वर्तमान आमच्या देवाचें एक डेफिनेशन आमकां सांगता. हू इज आवर गॉड? इट्स अ अपलिफ्टिंग image of a God that we receive in today's liturgy. पयले वाचपान इसायास प्रवादी म्हणटा, सर्वेस्पराक मेळटा तेन्ना ताका सोदून काड. इस्रायल पोरजा जायत्या पातकान जियेताली, देवा सरशिल्ली पयस वेताली. तांचे भितर जायती कुर्नाटकाय मेळेपण आसलें. आनी तरी आसतना हो देव हे पोरजेक बोक्षिता म्हणटूच ताका परत वेंगयता. लोकांच्या मनान अशें जालें, कसलो जाय तो देव? आमी इतलें वायट देवाचेर करता, तरी आसतना हो देव आमकां आपणायता, वेंगयता आनी आपली म्हूण पाचारता. कसलो जायत हो देव? तेन्ना इसायास प्रवादी देवाचीं उतरां आज आमकां सांगून दिता. देवाची चिंतना आमची चिंतना न्हय, देवाच्यो वाटो आमच्यो वाटो न्हय. एके भाशेन वी कॅन नेवर कॉम्प्रिहेंड इन आवर लिमिटेड मायंड. ह्या आमच्या बेज्यान हो देव कोण तो आमी तागडीक घालूंक जायना. देवाचो थाव घेवंक जायना, देवाचो हिशोब घेवंक जायना. जायते पावटी ही आमच्या ल्हानशे तकलेन पूण शिंकप जाय तें आसता, पूण देवाची जाणवाय आमकां केन्नाच मेळना. हो उदार काळजाचो देव इतलो मोगाळ कित्याक काय म्हूण हो मनीस घुस्पोता. तेन्ना इसायास प्रवादी तांकां सांगता, तुमचें मन बदलात, एक जिविताची नवसरणी करात आनी हेच देवाचो मोग तुमी चाखतले. आनी होच संदेश मोगाल इश्टांदो आमकां मातयेवाच्या शुभ वर्तमानान आमी देखला. ही एक वोपार जेजू आमच्या मुखार दवरता. नको तुमी कितले जाणां ती कान दिवन आयकल्या ती दिस पॅरिबल आयचो. अनेकदां तुमकां सांगता कितें सांगलें तें. इट्स अ पॅरिबल. जेजू एक काणी सांगता. कितें म्हणटा तो? एक भाटकार फांत्या पारा उठून आपल्या भाटान काम करूंक माणाय सोदता.
सकाळचे वेळार वेता आसतना कांय मानाय ताका मेवता. उपरांत तो 9 वेता, 12 वेता, 3 वेता. आनी तांचे लागीं एक कोबलात करता, एग्रीमेंट करता. कितले पागामेंट तांकां? आखे दीस वड्याक कितले सांगलां? एक दिनार. तुमकां आतां एक वराक कितले पावंड मेवता? सुबेज मेवता न्हू. जॉन ताजें काम गेलां मिसता. 1 दिनार म्हणजे ते तेंपार 3 रुपये. खंयचोय वेळ हो भाडकार तांचे लागीं कोबलात एग्रीमेंट करता. तुमकां आख्खे दीस म्हजे बरें कामाक करात, हांव तुमकां 1 दिनार दितलो. पूण हो भाडकार 9 वेता, 12 वेता, 3 वेता आनी बेकार आसलेल्या मनशांक कामाक लायता. सोंचो वेळ पागामेंताचो वेळ. द पेमेंट टायम 6 PM. आनी निमणे जे 5 आयलेले एकूच वर काम केल्लें तांकां पयलो पगार दी म्हणटा. उपरांत मागीर. So those who came at 5 PM, तांकां 1 दिनार मेवता. आनी जे सकाळचे आयलेले देनपार आयलेले तांकांय 1 दिनार मेवता. तांणी चिंतलें तांकां तर 1 मेवल्यार आपणाक तरी 4-5 मेवतले म्हणून. पूण तो भाडकार तशें करिना. तो तांकांय 1 दिता आनी सकाळचे आयलेले तांकांय 1 दिनार दिता. हें सारकें? सारकें तें? ना वय तकले आलेले कोट्टा म्हाका. येस नो? सारकें ना न्हू? ना. सकाळ येयले तांकां सुबेज दिवंक जाय. बट एग्रीमेंट केल्लो फकत तुजी कंपनी स्लीप येता न्हू. तुवें चेंज करपाक जायना. एज पर द एग्रीमेंट तांकां तें फावो जालें. जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता? जोरी तर तो भाडकार आमचो देव जे उपरांत आयलेल्यांक तितलेंच पगार दिता जाल्यार आमचो दोळो कित्याक फुंडटा? आमची काळजां कित्याक जळटा? आमची जिवीत कुर्नाटकायेन आमी कित्याक भरता? देव सगळ्या सवे नितीन वागता. सगळ्यांक एकूच नदरेन पळयता. एग्रीमेंट केल्लो देवान तुमकां बेसांवांनी भरतलो, तुमकां बेसांवांनी भरल्या. पूण जरी तर निमणे कोण पावलेले म्हणजे द लेट कमर्स वे, द लेफ्ट ओवर्स, द आउटसायडर्स, द आउटकास्ट, पातकी मनीस तांकांय देव आपणायता. जायते फावटी आमची मोन जाता देवान फकत बरे मनशांकूच वेंगोवंक जाय. बट चर्च इज नॉट द प्लेस फॉर सेंट्स. इट्स नॉट अ म्युझियम ऑफ सेंट्स. इट्स अ प्लेस फॉर एवरीबडी. हेच देवाचें उदार काळीज जे आमच्या मनशाचे सैमांत ना म्हूण मनांत रिगोना. आनी असलीच गोत आमच्या जिवितांत घडटा. जेन्ना कोणा लागीं एक नवें मोटर आसत वा उंच मोलाचें मोटर आसत, कोणा लागीं एक घर आसत वा 2 घर आसत, पूण शेजाऱ्याक न्हीद पडना तांचीं हीं बेसांवां पडून चवथ्याचे दोळे फुंडटा, 5व्याचें पोटान जळटा. आमकां कितें सांगता देव? तुमचीं बेसांवां तुमी तुमकां दवरात, पूण दुसऱ्यांक तर बेसांवां मेवता जाल्यार तुमी कुशाल जायात. होच आमचो उदार काळजाचो देव आमकां उस्कायता, आमकां कुशालकायेन भरता. तो देवाचें मोन, देवाची जानवाय आमच्या ह्या ल्हान काळजांनी केन्नाच पावना. आज हे मिसान भाग घेतना हेंच आमी मागून घेवया. तसो देव उदार काळजाचो, आमी उदार काळजाचे जावया. जायते पावटी आमी देवा लागीं जाय तें मागता आनी जायतें आमकां पावता. पूण आमी एक प्रश्न घालूंक जाय, हांव पेल्याचें केन्ना चिंतलों?
केन्ना जायत हांव उदार काळजाचो जातलो. म्हजें उदारपण केन्ना दुसऱ्यांक पावतलें. आनी जीं मनशां उदार जाता हांव तांकां देवाचो सैमाची किरणां तांचेर फांगता. आमचो देव आमची पातकांची जोडटी घेना. आमचो देव आमची अस्कोताय पडना. तसो इजायस प्रवादी म्हणटा, नवसोरणी करून देवाची ओडूक घेयात. कित्याक देवाच्यो वाटो आमच्यो वाटो न्हय, देवाची जानवाय आमची जानवाय न्हय. हेंच मिसांतल्यान मागून घेवया. देवाचे बेसांवां आमकां आसूंक आनी देवाची कृपा आमकां फावो जावंक. सगळीं उबी रावया. आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवा, सर्वपदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरवी समावलो, आंकवार मरेताय जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोश्ट सोंसलें, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सर्वपदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुवें हांव जिवी आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बसूया. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर्वपद बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पळयत सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्पर आमचे मोगाल बापा, तुजी पोरजेची देणी प्रसून जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडून दितलोय म्हूण आमी भावार्थान सोत मानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फोल आमकां मेलोसो कर म्हूण मागता. तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिनवासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान ससनाचे देवा, सर्व केल्यान सर्वताय जेजू क्रिस्त आमचे सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जोल्मान दिलो आमकां ताणें जोल्म नवो जिवीत नवें. आपले कोश्टा मोरना वरवीं सुणयली आमकां पातकांतली.
आपले पुनर्जन्मपणान जिखली आम्हा सुमेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपले ममेवसर प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गीचीं. देखून आतां सगळ्या दिवदूतां आनी भक्त संगाती निरंतरी तुजी स्तुती आमी म्हणटा. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेश्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. म्हूण स्वर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. म्हूण स्वर्गी तुका जय जय. बसूंक जाता. दिमी घालता जाल्यार तुवें सुरूच दिमी घालची. दुसऱ्या कोदेलांक हात लावचो न्हय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपले कुशीन कोश्ट मरूंक सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो. हाणीक म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच पोरीं जेवण जातोच तांणी काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली. हाणीक म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची काळज. नव्यान ससनीक कराराची हें रगत. पातकांचें बोगसोने मेलच्याक तुमचे पासत आनीक सुमेस मनशे पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट पोरगोटुया. जेजू मेलो. जेजू जिवंत जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोनमुची खाल सुखा समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी क्रिस्ताची कूड रगत शेवतल्या आम्हा सुमेस्तांक पवित्रात्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचो बागयोन बाब, डॅक्लन आमचो गवली बाब आनी सगळ्या याज्ञिका वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरवस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयण्याची काकूत कर. तांकां तुज्या इश्टागुती मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोलीत मुखामोल पळोवंक फाव कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती बागेन धर्म दोता आनी सर्व कली तुका मनवल्या त्या सगळ्या भक्त बरोबर सासण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवीदार बापा, सर वर्दन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमची काळजां देवा सारकीं उदार मोगाची जावंक तेच क्रिस्तान दिल्लें मागणी भावार्थाचें आमी बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दोळे करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे सुखाक आनी आमचे सुनवंदरा जेजू क्रिस्ताचे आन्यांक आमी बरवशान ओत रेखता. तर आमकां तुज्या उदार कालकुतीन
सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर अकातांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां वांटा. आमची पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेचेर बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेतान राजवट चलयताय ससण्याचे ससनाक. आमेन. सुम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. देवाची शेली संवसाराचे संवसाराचे पाप पाप काडटली. काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलीचे जेवणाक आमकां पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या ते म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड. आमेन. क्रिस्ताचें रगत. आमेन. स्पिरिच्युअल कम्युनियन हे मागणे आमी आतां म्हणुया. मोगाल जेजू हांव सोत मानता तूं खरेंच बो पवित्र साक्रमेंतान आसा म्हूण. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां आनी हे वेळार तुका म्हज्या काळजान घेवंक आशेतां. पूण हे वेळार संस्कारा वरवीं तुका शेवंक जायना. देखून ओत्मिकतायेंतल्यान तरी या म्हज्या काळजान. तूं म्हज्या काळजांत आयलाय म्हूण तुका मोगाची गोट वेंग मारता. म्हाका केदींच तुजे सरशिल्लो वेगळो सरूंक निर्मी नाका. आमेन. Sonia Gesù, आमच्या खालसान रावून Sonia Gesù, आमच्या खालसान रावून बाप्पा कोचून देवून आयलोय आमचे सारको मनीस जालोय. Sasna tuże ozon zale amche modeli rakoche Somian Jesu amcha kalsan ravun Somian Jesu amcha kalsan ravun Hovit atnyanam kambotai Bapa sardiam tangkotai Baboy tuci ami sogni Biran ailang tuce soshi Somian Jesu amcha kalsan rabun Somian Jesu,
Gesù soe amie, ami soglie, at mia borvi amie, ami soglie, Bappa mukharamie. Ami sogliek, ami sogliek, Gesù amco orloba, ami sogliek, tatso papui amco ba. Ami soglie, tatso atmo amso gran. Ami soglie, ami soglie, ami soglie. प्रार्थूया. स्वर्गीय बापा, तुझ्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनीक बोल दिताय. आमची ओस्कोतायेन लागून परतून आमी पोट्टाव तेन्ना हेच बोलान तूं आमकां दुयेन उबार आनीक सांबाळ. असो हे पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सुनुणेचो फोल आमचे जिणेचे चालींत आमी बोगिसो आनी दाखयसो कोर. तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून ह्या क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुमकां सगल्यांक दिनवासता आयचे मिसान भाग घेतले म्हणून कोणाकूय वाचप करूंक जाय. 8:30 मिसाचेर कोंकणी वो 11:30 पिटर बारेटोक तुमी मेवचे. भायर सोदतना आमी हँड सॅनिटायज करचे आनी 2 मिटर आमी डिस्टन्स दवरचे. ते आमचे वॉलंटियर सांगतले खंयचे भाशेन आमी वडींनी भायर सरचे. ओके, देव बरें करूं. Dewa kazay, dewa turmantang, bawat asot mantang, bawat wordais, tenek Kristache, sosaran am kandolale, amin Kristan Judium toya, bawat ang kayek worbanda. Dio babam to mogal bahuy, Dio kudam to worko batchay, Dio babam to
siya diwam kazay dewak mantang bakut pavitra at mo mantang bawat amto nui ay topato un San Francisco Sabierato Ami Kristau Judium Toya bawat am kayek korbanda Dio babam to